संजीवनी साखर कारखानो बंद जावन आयज 6 वर्सां जाली। संजीवनीच्या जाग्यार इथेनॉल प्रकल्प घालतले अशें सरकारान सांगिल्ले, पूण तें कांयच जालें ना। संजीवनी साखर कारखानो परतो सुरू करतले अशें जायते फावट सांगून लेगीत ना इथेनॉल प्रकल्प आयलो ना संजीवनी साखर कारखानो परतो सुरू जालो। आयज फाल्यां करून 6 वर्सां जाली संजीवनीक काय संजीवनी मेळना। आयचे घडयेक संजीवनी साखर कारखानो सुरू केल्लो जाल्यार कितल्याशाच जाणांच्या रोजगाराचो प्रश्न सुटपाचो। एखादी खाजगी कंपनी हो कारखानो घेवन चलोवपाची इत्सा उलोवन दाखयता जाल्यार सरकार तो तांकां दिवन कित्याक सुरू करिना अशें शेतकार विचारतात। आयकात ऊस उत्पादक शेतकारांची कैफियत। साहेब बांदोडकारान शेतकऱ्यां खातीर ही संजीवनी कारखानो सुरू केल्लो, तेजी स्थिती गेले 5 वर्सां बिकट जाल्ली आहा। सो तुमकां कितें दिसता फॅक्टरी बद्दल? 5 वर्सां पयलीं आनी 19 जेन्ना फॅक्टरी बंद जाताली तेन्ना आमी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केली, फॅक्टरी चालू उरची म्हणून भरपूर प्रयत्न केले। आनी सरकारान आमकां सांगलें की फॅक्टरी मोडकळी येयल्या ती आमी नवी करता। तेन्ना 5 वर्सां तुमकां आमी कंपॅरिजन विथीन 5 वर्सां 2 ते 3 वर्सां आमी फॅक्टरी करता आनी हेजे फुडें फॅक्टरी बरे पैकी PPP तत्वाचेर चलतली आनी फॅक्टरी बंद जावची ना। फॅक्टरी संजीवनी केन्ना सरकार बंद करची ना हें आश्वासन आमी सरकारान दिलें आनी 5 वर्सां कंपॅरिजन केले। 5 वर्सां ती सोंपली आनी 6 वर्स लागता। अशा टायमार सरकार आज आमकां मे म्हयन्याक नोटिफिकेशन काडटा आनी ऊस घाला म्हणटा। ऊस रोय आमकां केन्नाच नोटिफिकेशन दिलें ना। आमी सरकारा कडेन मागलें की फॅक्टरी अशीच चलपा लागून ऊस रोवपा खातीर आमकां ऑगस्ट ते सप्टेंबरान नोटिफिकेशन काडचें, शेतकारांक ऊस रोवपा सांगचें आनी तेन्ना तूं ऊस घेवपाचो। तें नोटिफिकेशन काडनासतना ऊस घेता म्हणजे सरकार आमची एक भशेन शेतकऱ्यांची सामकीच फकाण करून सोडल्या। आज जे सरकाराची संजीवनी कडेन पळोवपाची जी दृश्टी आसा ती वायट जाल्ली आसा। आज जर आयचे घडे जे आमचे तरुण यूथ बेकार आसा तांकां हो एक बरो उद्योग आशिल्लो साखर उद्योग, म्हणजे ऊस ते रोवन आपली उदरनिर्वाह करूं शकताले आनी उसा मायनस हे कमी आसा, बाकीच्या पिकांचे मायनस आनी रेट वेरिएशन मेन जायना। आनी आज इथेनॉल म्हणटा ती सामकी नेसेसिटी आहा आमच्या देशाची आनी तें जर तयार करतलो जाल्यार म्हणजे साखरेचो जरी उतारो कमी येता आनी साखरे कंट्रोल रेटान जर दिवची पडटा जाल्यार इथेनॉल केल्यार तितूंतल्यान फायदो जावंक शकता। हें DPR वयल्यान दिसून आयिल्लें आसा आनी DPRांतली जी टीम आयिल्ली तेन्ना पोटेन्शियल गोंयांत तितलें ऊस पिकोवपा खातीर जमीन आनी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा उदक जावं हे गोश्टी त्यो आसा। तेन्ना फक्त सरकारान मोटीव करपाची गरज आसा। इथेनॉल प्लांट घालून गोंयचे शेतकारांक गोंयच्या तरणाट्यांक ह्या फिल्डार देऊन मॅक्झिमम फायदो जातलो हेच्या खातीर सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आशिल्ली। ते न करता आज पर्यंत आमकां सांगलो ना का बाबा तुमी ऊस रोवं नाका, कित्याक हांव 1984तल्यान हो ऊस रोयता म्हणजे म्हाजे क्लेम। तेच्या पयलीं म्हाजो बापूय करतालो पूण 1400तल्यान हांव ऊस रोयता आनी तो म्हाजो कितें हें उदरगत जाल्लें आसा की हें उशेलाचें पीक आशिल्लें म्हणून जाल्लें आसा। ही पळय फॅक्टरी चालू आसली तेन्ना आमकां एकदम बरें आनंदीत दिसतलें आनी बरें मन प्रफुल्लीत जातलें। आनी आज जर भितर सरत जाल्यार एक म्हणजे खंयच्या हितून दुचाकीच्या हितून जंगलान गेल्या अशें दिसता। कित्याक फॅक्टरीचो जो आज प्रकार पळयत जाल्यार फॅक्टरी जी मशिनरी जे वयले जे हावस म्हणजे छप्पर सगळें हें खंयच्या खंय जाल्लें आहा, वाऱ्यान खंयचे पत्रे पडलेले आनी कितें गेल्लें आहा, भितर उदक गळटा हें जाता तें जाता म्हणटकूच ही सामकी भयानक स्थितीचेर गेल्ली आहा। हांगासर समज लायट गेल्यार रातची सुद्दां वचपाची परिस्थिती ना हांगासर, अशी भयानक जाल्ली आहा, भयानक स्थिती जाल्ली आसली। सो तुमकां पळोवपाक बरें दिसना? आमकां हें पळोवपाक अजिबात बरें दिसना। सो सरकारान फॅक्टरी चालू करची म्हणून ही फॅक्टरी बेगींतल्या बेगीन सरकारान चालू करची अशें हांव सरकारान मागणी करता। राज्याचो एकमेव संजीवनी कारखानो हो गेली 5 वर्सां जाली बंद आसा। सुरवातीक गोवा गव्हर्मेंटान ऊसवाल्यांक सांगलें की 3 वर्सां भितर नवीन टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून तो कारखानो सुरू करतले म्हणून। ताका लागून कोऑपरेटीव डिपार्टमेंटा कडेन आशिल्लो हो कारखानो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन तेजो ताबो दिलो, पूण अजून पर्यंत हो कारखान्याचे कडेन कांयच जाल्लें ना। त्याच्या नंतर 3 वर्सां नंतर हांगा इथेनॉल प्रोजेक्ट करपाचोय बीन आश्वासन सरकारान दिलें। तशेंच ह्या कारखान्याचें प्रायवेटायजेशन करपा खातीर ऊसवाल्यांक सांगलें की तुमी खंयची तरी एक बरी कंपनी पळयात म्हणून। ऊसवाल्यांनी ताका लागून एक कंपनी पळयली आनी त्या कंपनीन कामगारान
सगळे कामगारांक घेवन तशेंच सगळो गोंयचो ऊस घेवन हो कारखानो सुरू करपाचो ठरयल्लें. तशेंच गोवा गव्हर्मेंटाक भाडें म्हणून वर्साक 1,25,00,000 रुपये दिवपाचें ठरयल्लें. पूण गोवा गव्हर्मेंटान अजून पर्यंत ह्या कारखान्या बद्दल कांयच मनार घेतलेलें ना. सद्या हो कारखानो मोडपाचे स्थितीन आसा. तेजें छप्पर पूर्णपणे गेल्लें आसा. पूण संजीवनी कारखानो सुरू जातले ह्या आशेर अजून पर्यंत गोंयचे ऊसवाले आनी तशेंच कामगार अजून प्रतिक्षा करतात. सरकारचें डिसिजन अजून जायना आनी ऊसवाल्यांक सुशेग मेळना. ह्या ऊसवाल्यांची आनी कामगारांची सद्या चिंत वाडत आसा. ह्या ऊस जो सुरवातीक 1200 शेतकरी हांगा ऊस हाडून घालताले तेंची संख्या कमी जायत गेली. ते एक मेन कारण आसात. पूण गोवा गव्हर्मेंटान हो प्रायवेटायजेशन तरी करचो आनी ऊसवाल्यांक एक बरें दीस दिवचे अशी मागणी ऊसवाले करीत आसा. तशेंच कामगारूय करीत आसा. मध्येच सरकारान 2 वर्सां जालीं की सगळे कामगारांक VRS घेवपाचें स्कीम लागू केली. पूण एक सुद्दां कामगार ती स्कीम घेवपाक तयार ना. हेजे वयल्यान दिसून येता की ऊसवाल्यांक आनी कामगारांक हो संजीवनी कारखानो सुरू जाल्लो जाय. सो बंद गेली 5 वर्सां हो बंद आशिल्ल्या संजीवनी कारखान्याचें भवितव्य कितें असो प्रश्न आतां सद्याक ऊसवाले आनी कामगार व्यक्त करीत आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.